काणकोणा दापोट माशे वाठारात धुमाकूळ घालपी बिबट्याक निमणे धरलो। फाटले 10 ते 15 दीस ह्या बिबट्याक लागून दापोट माशेच्या लोकांचेर आकांत आयिल्लो। बिबट्यान 12 बोकड्यांक खाल्ले जाल्यार ताच्या तोंडांतल्यान सुटिल्लो एक जखमी बोकडो वाचला। हो बिबटो शुक्रारा राती पांदऱ्यांत पडलो। शेनवारा सकाळी राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताका ताब्यांत घेतलो। खोर्जुवे आसने खाजनात खारें उदक भरिल्ल्यान फाटली 5 वर्सां जाली शेतां रोवंक मेळना म्हूण थंयचे लोक बोवाळ मारतात। शेतकार संघटना आनी बार्देश मामलेदाराकडेन कागाळ करूनय ताच्यान प्रस्न सोडोवंक जायना। आतां तरी सरकारान बांद सारको करून शेतांनी येवपी खारें उदक बंद करचें म्हूण शेतकार मागतात। खोर्जुवे वाठारांतल्या आसने खाजनात फाटली 5 वर्सां खारें उदक भरिल्ल्यान शेतकारांचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाता। बार्देज मामलेदारा लागीं कागाळ करूनय ताणें कांयच कारवाय करूंक ना अशें शेतकार म्हणटात। खारें उदीक घेवन आतां 5 वर्सां जालीं आमकां कितेंच करूंक मेळना आनी आतां भुरग्यांक आमच्या वयर कशी काडपाची दिसावडे कितें आमकां सदांच मेळना। तेन्ना एक कितें ते आपले सरकारान पळोवचें आनी आमकां आपली शेत आमचें सारकें करून दिवचें। काय खावंक मेळना। तुमी रोवपे मिरसांगो बी कितें करतले? मिरसांग लाव, आसवाणे लाव, सगळें लाव। आतां काय आहा तर आतां आसवाणे ना मिरसांग कित्या खातीर? हे खार हें देखलां। आसने खाजनात उदक भरिल्ल्यान फाटली 5 वर्सां कांयच पीक घेवंक मेळना। सरकारान हो बांद बेगोबेग सारको करचो अशी मागणी सत्यवान केरकारान केल्या। आसने खाजन आज हेका आमी लोन आमचे आतां जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो। नोव्हेंबराचे 1 तारखेक आमचे उदीक येयला। हांगा आमी भात पीक काडटा, हरसणो काडटा, वारें काडटा। आमचे बांय आहा उदीक खावपाचे बांय आहा ते बांय आज 1 म्हयनो जालो ह्या उदकाक कोणूच पळयना। ह्या शेतान म्हणटा ते आमी कांयच करूंक ना। 2009 हांव सदींच संपर्क जाता आनी आतां हे उदीक 2009 आज 2013 व्हडले बगडाट पडल्या बांदांक 4 कडेन पडल्या आनी 4 कडेन बगडाट पडोन आज हे उदीक सबंद शेतान जे आमचे थोडेच लिमिटेड म्हणजे शेत आसले त्याच्या पेक्षा आज आसने खाजन म्हणटा ते 75% बुडलेले आहा। खोर्जुवेच्यान प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। मडगांव शारांत भरपी सगळे सेल बेगोबेग बंद करचे आनी फुटपाथांचेर अतिक्रमण करतल्यांचेर खर कारवाय करची अश्यो मागण्यो करीत 2 वेगवेगळ्या संघटनांनी शुक्रारा मडगांवच्या नगराध्यक्षाक एकाच वेळार घेराव घालो। पालिकेच्या बसकेत ह्या प्रस्नाचेर चर्चा करून निर्णय घेतले अशें उतर नगराध्यक्ष दयानंद देऊळकारान शिष्टमंडळाक दिले। मडगांव वाठारांतल्या वेपाऱ्यांनी मडगांव नगराध्यक्षाक घेराव घालून शारांत चलपी सगळे सेल बंद करचे अशी नेटाची मागणी केली। सेल बंद केले ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी ह्या वेपाऱ्यांनी दिल्या। हो सेल 8 दिसांनी येता आनी आमगे बिजनेसाचे इफेक्ट करता। त्या खातीर आमी तांकां एक डेलिगेशन दिलें, तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स केला की थोड्या दिसांनी मिटींग घेवन तेजेर आमी डिसिजन घेतले म्हणून। अल्टिमेट टायमींग म्हणल्यार मिटींग घेवन मागीर हें करता म्हणून रेजोल्युशन घेवन जशें पणजे आनी फोंडा रेजोल्युशन घेतलें आसता तशें। शिवसेनेचो गोंय मुखेली रमेश नायकाच्या मुखेलपणा खाला शिवसैनिकांनी नगराध्यक्षाक घेराव घालून फुटपाथ आनी हेर मेकळ्या सुवातींनी अतिक्रमण करपी वेपाऱ्यांचेर कारवाय करपाची मागणी केली। 2 वर्सां जालीं ते परत परत मेमोरंडम इश्यू करता। फक्त 3 मेमोरंडम जाले। एक संध्या कामत आसली 3 एक घेतलेलो मेमोरंडम, मागीर प्रसन्न आचार्य 3 मेमोरंडम केले पूण कांय एक्शन जायना। परत परत ते फोकस हे आतां सगळे बसतात येतात सिटी भितूर हे काय कळना, फक्त मेमोरंडम इश्यू करता पूण तेजें कितें तरी एक्शन जावपाक जाय मार्केट इन्स्पेक्टराचेर। सिव्हिल इन्स्पेक्टर आपण एक्शन घेता ती सदां सांगता एक्शन घेता पूण ते मार्केट इन्स्पेक्टर घेयना ते गेले तेणी रिपोर्ट करपाक जाय पूण सिव्हिल ते एक्शन घेयना जाल्यार तेंचे केस फायल करपाक जाय, सस्पेंड करपाक जाय तांकां। इतले करून जर जायना जाय जाल्यार शिवसेना कायदो हातान घेतली आनी तांकां कोणाक ते बंद करपाचे आमी करतले, बाय फोर्सिबली करतले। मडगांव पालिकेचे मुखेल अधिकारी दीपाली नायकान ह्या संबंधी माहिती दिली। तांगेले न्ही पयलीं एक लेटर आयिल्लें आमकां ऑगस्टान आनी तांणी थोडे लोकेशन्स आमकां सांगिल्ले की हांगा एनक्रोच जाला आनी थोडे वेंडर्स बसता आनी फुटपाथ ब्लॉक करता म्हणून। तेन्ना आमी तांकां एश्युरन्स दिल्ले की आमी आमची ऑर्डर काडटले आनी लोक घालतले म्हणून आनी तशें करून आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्टर आनी हांकां समोर हाडून तांकां सांगलें आनी दिलें आमी। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।